जुआंक केल्ले उगडापण. अध्याय 12. स्त्री आणि महासर्प. तेदवा अंतरळी एक वड खुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सूर्य नेसलेली, तिच्या पायांतळा चंद्र आणि तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. ती भरलेली गर्भस्थीन आपल्या प्रसूतपणाचे दुखीन ती हाक बोब मारतली. तेदवा अंतरळी आणि एक खुणा दिश्टी पडली. एक महासर्प, उज्या बरी थांबडो, ताका 7 तकल्यो आणि 10 शिंगा, ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो तिनांत एक वांटो ताणे मारन झडवून भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजेर तो उबो रावलो. तिचे भुरगें भुंय पडल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एक चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. होस्स तो लोंकडाचे बेतकाठेन सर्व राष्ट्रावयर राजवटकी चलोवंक नेमलोलो. पूण जल्माल्या त्या भुरग्याक देव आनी ताच्या सिंहासना हुजेर तक्षण उखलून व्हेलो. ती स्त्री अरण्याक फोळ्ळन धांवली. थंय 1260 दीस पर्यान तिचे पालन पोषण करूंक देवान तिका एक आसरो तयार केल्लो. उपरांत सर्गार एक झूज सुरू जालें. मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध झुजाक देवले. महासर्प आनी ताचे दूतय भरान झुजले. पूण शेकी हे सलवले आनी सर्गा वयलो जागो तांणी होगडायलो. त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या सगळ्या संवसाराकच आड वाटेक व्हरता त्या आदी मागांच्या सर्पाक भायर उडयलो. ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिले. तेदवा सर्गार व्हड एक थाळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार थारान आयलें. देवाची पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. कारण आमच्या भावा विरोध फिर्याद सांगतेल्याक म्हणजे दीस रात तांचेर देवा समोर सूक मांडतेल्यांक काडन धरणीक शेवटिलां. शेळयाच्या रक्ता वरवीं आनी आपणे परगट केल्ल्या संदेशाक साक्ष दिवन तांणी ताचेर जैत व्हेलां. कित्याक आपल्या सजिवाची तांणी पर्वा केली ना. मोरोंक लेगून तांणी फाटीं केलें ना. संतोष पावा तुमी आकाशानो आनी आकाशी जियेतेल्या तुमी निवासियानो. पूण धिक्कार तुमकां पृथ्वे आनी दर्या, कित्याक सैतान तुमचे सरशी देंवन आयला. ताच्या क्रोधाक आतां गडस ना, कित्याक आपलो काळ मोठवो म्हूण तो जाणा. महासर्पाक आपणाक भुमीचेर सकला ओडन घाला म्हूण कळटास तो चेरक्याक जल्म दिल्ले स्त्रियेची फाट धरूंक लागलो. पूण स्त्रियेक तिका अरण्यांत तयार केल्ल्या जाग्याक उबोवन वेचाक व्हड गरुडाचे 2 पाकाठे दिले. थंय महासर्पातावन पयस 3.5 वर्सां तिचे पालन करूंक आसलें. पूण तो महासर्प आपल्या तोंडांतल्यान न्हये भाशेन उदक वंकलो आनी त्या वाळ्यान स्त्रियेक लोटून व्हरिशें ताणें साधन केलें. पूण भुमी ते स्त्रियेचे कुमकेक आयली. तिणें आपलें तोंड उक्तें केलें आनी महासर्पान आपल्या तोंडांतल्यान व्हाळयलेलें उदक सगळें गिळून सोडलें. हें पळोवन स्त्रियेचेर रागान पेटलोलो महासर्प तिच्या हेर भुरग्यां बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपादेश पाळटल्यांचेर आनी जेजूक साक्ष दितेल्यांचेर झुजोवंक भायर सरलो आनी वचून दर्या वेळेर उबो रावलो. आमेन.